नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आयज तुमकां हांव तियात्रां व्हरता सांजेचे जाल्यार 6 आनी हे सटबेरी हॉल म्हणटा पळय ते वेमली थंय आहा आमी आतां हे हांगाचे एंट्रन्स हे प्रायवेट एंट्रन्स आहा आतां सगळे तयारी चालू आसतले हे सगळे तुमकां पळोवंक मेळटले हॅलो 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 शी 어려거다. गुड मरे थोडे संपल मॅडम हय थोडे संपल मॅडम फ्रांसीस एंड्रू बाब हय गुड गुड हॅलो सांग डेविड येला डेविड 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 टिकेट आहा रे मुगे मुगे टिकेट हुई ना सर वेलकम टू इंग्लंड कितले फावटी येयला असेल तुमी हे म्हणजे तिसरे फावटी तर लंडन शहरान तुमचो येवकार आनी ह्या तियात्रा बाबतीन 2 उतरां आमी उलोवया म्हणजे आतां कितले शो जाले आसतले तुमचो तियात्राचो आमचे गोंयांत शो एक 25 ते 26 कितें जाल्यात आनी आतां आमचे लंडन 3 शो ते उपरांत गोंया वचून आनी एक 3-4 शो आसात आमचे गोंया आनी मागीर हांगा जाले आनी खंय कुवेट दुबय बी दुसरे कंट्री ना पूण गोंयच्या भायर आसात सावंतवाडी आनी कारवार आसात सावंतवाडी आनी कारवार बी हांचे शो तर हांगासर तुमकां इन्फॉर्मेशन म्हायती मेळटली हे तियात्रा बाबतीन 2 उतरां आमच्या ऑडियन्साक हो तियात्र आमी खास करून पाद्रीच्या जिविताचेर आटापला आमचे पाद्री भाव जायते आमचे फिरगोजांनी वावरतात जायते मिशनांनी वावरतात सो तांचे पासत ह्या कोरेजमाच्या काळांत आमी हो तियात्र तयार केला हो तियात्रूच न्हय एक दोतोन कशी लोकांनी पळोवची अशी आमची चिंतना जावन आसात दर वर्सा कोरेजमाच्या काळांत आमी धर्मीक तियात्र दाखयतात आनी पावटी आमकां एक सोय मेवलो लंडन आसलेल्या गोंयकारांक तुमकां सगळ्या मोगाच्या भावा भयणां हो आमचो तियात्र दाखोवंक जाय आनी ह्या तियात्रांत तुमकां यंग हांगाचे भुरगे दिश्टी पडटले बाबा कितें नांव तुगेलें म्हजें नांव कॅनरीड फर्नांडीस आनी तूं हिंग जाला वो गोंया जाला गोंया सो बरें कोंकणी बरें जाता तर तुगेलें तर यंग भुरगे तुमकां हांगासर ब्रिटनान परफॉर्म करता ते मेळटले आनी ह्या तियात्रांत तुजो रोल कितें हांव मेन कॅरेक्टराचो धाकटो जाता तो एक्टर पूण धाकटो आसतना आं ओके आनी कांतार बितार बी आहा तुगेले एक हा त्रियो कांतार बी म्हणटा बरो हेजे पयलीं बी तियात्रांत तुमकां एक झलक पळयला आसतलें आनी हे सगळें तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटलें हांगाच्या भुरग्यांक कितले डिफिकल्ट तियात्रान काम करपाक म्हटल्यार हिंगाचे अभ्यास आनी हे ते कशें एडजस्टमेंट कशें जाता ते तितलें कांय ना एज लॉंग एज यू नो कोंकणी ते तुका इजी जाता रोखडें येता हय आनी ते हिंगा ते दुसरे कलाकार आसता ते तुका हेल्प करता सुद्दां आनी अलोंग द वे तुका ते इजी जाता ते मागीर एक फॅमिली अशी ती आतां गोंयच्या भुरग्यांक मातशें इंट्रस्ट आहा तुजे भाशेन तियात्रान येवपाक वो मातशें कांतार बितार म्हणपाक पॉसिबल आहा वय जरूर पॉसिबल आहा जाता न्हू ओके आतां तियात्राचो ऑर्गनायझर बाब फेलिक्स फूल नांव कितें म्हटलें फेलिक्स फर्नांडीस फेलिक्स मेसेज म्हणल्यार कोंकणी पालकाचेर लोक वता आनी आतां तुमी येयला खंयसून एक्झॅक्टली सद्याक हांव कुयटान आयलां आनी थंय रावता कुयट काम करता सो हांव कुयटान हो तियात्र बरी मॅसेज आसा म्हणून हांवें हो तियात्र गोंया पळयलोलो सो म्हाका दिसलें ही मॅसेज व्हरोन आमच्या लंडन भावांक दाखोवची सद्याक हांव गाल्फाकूच सद्याक ऑर्गनायज करता फर्स्ट टायम हांवें एक निर्णय घेतलो की हांवें हो तियात्र कार्लोस फर्नांडीसाच्या सपोर्टान करचो कसो आनी आमचो पिटर मेसेज तो म्हजो गांव भाव जेन्ना हांवें ताका डिस्कस केलें ताणें म्हणूंक लागलें आमी हो तियात्र करया म्हणून ओके फेलिक्स बाब देव बरें करूं तुमकां अशें जेवचे तुमी आनी तियात्र घेवन थँक्यू मिस्टर विनोद बाब तर हांचें नांव बाय नांव कितें तुजें मीना गॉयस आनी ह्या तियात्रांत तुमचो रोल कितें जस्ट अ नॉर्मल रोल आतां तुमी गोंयसान येयला हिंगा UK रावता गोंयसान येयला
ओके किती पाटी येयला आसतलो UK आतां फर्स्ट टायम पयली पाटी येयला UKन आनी सपोर्ट करा तिका आनी कशें दिसलें UK वातावरण गुड थंड आय चड आसा फर्स्ट टायम तुमी आतां UK ऑडियन्सा फुडें परफॉर्म करतले फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री पयले पाटी अशें नर्वसनेस आहा ओर कॉन्फिडन्स म्हटल्यार तियात्र फिल्डान जायत वर्सां जालीं आहा सो नर्वसनेस ना नर्वस ना बरें पोवचें आनी तुमचे झलक एक लोकांक दाखोवया आमी तुमचो एक्टींग आनी ऑल द बेस्ट थँक्यू वेरी मच थँक्यू सो मच नमस्कार सर तुमकां UK शहरान तुमचो येवकार आनी तुमचें नांव कितें म्हटलें आंतोनियो क्रास्टो आंतोनी क्रॉस्ट आनी गांवान खंयचे हांव उतोड्डा उतोड्डा गोवा हय आतां कितू फाटी UK येयला आसतलें UK परफॉर्म करपाक पयली फावटी येयला आं पयले फाटी येयला ह्या तियात्रा बाबतींत 2 उतरां आतां म्हजी भुमिका एका यादनिकाची म्हणजे एका पाद्रीची एक पाद्री जावप म्हणल्यार पयलें आपोवणें जाय खूब त्रास घेवंक जाय शिंकूंक जाय आनी तें जिवीत जिवंक तितलें सोंपें जायना हय हें आमी तांकां दाखोवंक सोदता तर बरें दिसलें तुमकां पळोवन आनी येत रावा ऑल द बेस्ट थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं नमस्कार बाबू कशे आहा तुमी आयज बरें आसा ह्या तियात्रान तुमचो रोल कितें आसतलो भुमिका ह्या तियात्रान म्हजो भुमिका जावन आसा एका बापायचो जो पाद्रीचो बापूय जाता ओके सो लेनोय गॉमेंटिसान हातूंचे कॉन्सेप्ट जाचो आसा तातूंत दाखयलां बापूय आवय बापूय आपल्या पाद्री पुताक कसो सपोर्ट करता तो आयच्या समाजांत पाद्रीक एक लिसांव घेवन लोकांचे मोग वचप एक जायतें आटकूड आसता एक पाद्री आपल्या जिवितांत जायते कोश्ट भोगता हय एक कोश्ट ताणें आपल्या बरोवप्यान आपल्या दिग्दोसप्यान लेनोय गॉमेंटिस्तान लोकांची नदरे मुखार हाडूंक जाय तो प्रयत्न केला यादनीक तूं सासना सासना ओके बरें बाब आमी तुमचे रोल आतां तुमी कितले फाटी येयला आसला UK हांगासर इनफॅक्ट म्हजें हें पयलें जावन आसा बट अमेरिकान हांवें शो केल्यात आनी मागीर आफ्रिकाक हांवें केल्यात सो मिडल इस्ट सगळे कंट्रीन हांव भोंवलां आनी तशें मेरेन बॉलिवूड मुवीन हांवें दृश्यम 2 हांवें भाग घेतला आतां म्हजी नवी मुवी येवची आसा जया बच्चनाच्या सांगाताक ताचें नांव दरवाजा आयकलें तुमी बॉलिवूडान पसून तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी हांगा तुमकां एक झलक तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी गांवान खंयचे तुमी हांव गांवान आसोलनाचो आनी म्हजें नांव नॉर्मन देस नॉर्मन देश या ओके नॉर्मन देश बाब देव बरें तुमकां अशें मेवत राहा आमकां थँक्यू विनोद बाब तुमची आनी आमची भासाभास जाल्ले खातीर देव Thank बरें you, करूं. आनी देव बरें म्हाका करूं. लोकांचे थंय पोवचो बरे शांतीकायेन हो तियात्र तुमी वेतना एक बरो संदेश घेवन येतले लेणे गॉमेंटिसाचो तियात्र यादनीक तूं सासना सासना बाय नमस्कार तुमकां कशें आहा तुमी आयज एकदम बरी आसा फर्स्ट टायम हांवें तुमकां रिचर्डाच्या तियात्रान पळयल्लो होय. आनी तेन्ना मातशें चुकलें आमकां टायम एडजस्ट जावना उलोवपाक तर बाय नांव कितें तुमचें चित्रा शिरवयकर आफोन्सो आतां आनी गांवान खंयचें केपें केपें आनी हे गेले फावटी हांवें तुमचो पयलें एकदम दमदार एक्टींग आसलेलें एकदम जबरदस्त तुमी एक पळोवपाक ते फाटले हेजेर एकदम खूब मजा येतली तुमकां एकदम प्रोफेशनल म्हणटा पळय त्या भशेन आनी होय त्या तियात्रान म्हाका नेगेटीव रोल आसलो नेगेटीव रोल आसलेलो एकदम दळदळीत असो बुद्ध पळय लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनार मेळटले ह्या तियात्रा बाबतींत हेतून कितें रोल आहा तुमचो सांगपाचें म्हटल्यार हो एक धर्मीक तियात्र लँड सिजनान पयलेच फावटी गोंयासून आख्खी टीम आमची हो लँड सिजनाचो तियात्र हांगा करूंक आयल्या आनी ह्या तियात्रान म्हाका पॉझिटीव रोल नेगेटीव न्हय पूण मातसो बरो ट्रेजिडी ओके होय आनी मातसो डिफरंट रोल आनी असले रोल्स करून म्हाका खूब आवडटात आनी हाजी स्टोरी एकदम डिफरंट आसा Okay. सदांचे भाशेन ना बिकॉज इट इज अ लँड शो ऑल रायट तर तुमकां एक झलक दाखयतलो हेंचे आनी हेंचे एक्टींग तुमी स्वता पळयात आनी तेन्ना कमेंट सेक्शनान बरयात बाय ऑल द बेस्ट तुमकां थँक्यू आनी देव बरें आनी करूं. तुकाय थँक्यू कित्याक सदांच तुका लागून आमी युट्यूबार दिसती पडटात आनी आमच्या गोंयकार भावांक आमी दिसती पडटात हय. थँक्यू सो मच देव बरें करूं बरें बरें मेवचें बाय एंड्रू बाब कशे आहा तुमी आयज आमी एकदम बरे आहा विनोद आवाज तुमचो एकदम तडतडीत माझो एकदम फेवरेट
प्रत्येक हातून हांव त्यांचा आवाज आयकतां एकदम पावरफूल म्हणटा पळय त्या भाशेन. थँक्यू. तर हेच कांतरान असो एकदम तडतडीत आवाज म्हटल्यार कितले कांतरां आसत तुमचे? ह्या शोवान होय, ह्या शोवान एकूच कांतार आहा. ह्या शोवान एक कांतारा. एकूच कांतार आहा हय. आनी हो आमचो फ्रेंड फॅलिक्स हो जो तियात्र हांगासर हाडला तो आमचो. आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केला तूं आनी बाय आपणाच्या तियात्रान कांतार म्हणूंक जाय. हांवें ताका एका दिसान वय म्हणलें. आनी मागीर लेनोया म्हाका कॉन्टेक्ट जालो आनी लेनोयाच्या हांव गोंया म्युजिकल शो नाचतालो जायते. म्हणटच म्हाका उमेद आमी कांतोरीस म्हणटच कांतारांची आमकां चड आवड. वय वय. आनी तो एक बरो संगीतकार देखून हांवें ताका वय म्हटलें. आनी हांव मागतां सगळे आमचे लंडनचे भाव भयण सावथ हॉल आसात तांणी वेळ पिड्यार करून ह्या तियात्राक येवचें आनी पडोवचो हो म्युजिकल तियात्र करून. बरीं कांतारां बरीं बरीं सिंगरां आसात. बाय सिएल्डा आसा नाचो आयकूप आसा तेणें कांतारां म्हणून गाजयलां. पॉप सिंगर फालींच बाब एल्विसूय येवन बरें नांव दवरून गेला. देखून हांव मागतां सगळ्या लागीं ही एक धर्मीक दाखोवन पळोवपाक येवचें आनी कोरेजमान तुमचो एक रितीर कसो करचो. तशेंच स्विंडन भाव भयणां लागीं मागतां हो तियात्र मुद्दम पळोवंक येवचें. आनी हांव जाणा 100% तुमी हो तियात्र पळोवन सॅटिस्फाय जातले म्हणून. आनी जरी तर तुमकां खात्री करूंक जाय जाल्यार गोंया कोणाक फोन करचें आनी ह्या तियात्राची म्हायती काडची. विनोद बाब तुका तियात्राक पळयलो म्हणटच एक आर्टिस्ट तरेची उमेद जाता. देव बरें करें एंड्रू. बरें. थँक्यू. ऑल द बेस्ट तुमकां. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. तुमचो आवाज आयकून आमचे कान नाचेताले. आमी गोंयांत लंडन आयल्यात तुमकां पळोवन एकदम खुशाल. म्हज्या भावणानो तुमी हो तियात्र पळोवंक येयला. म्हाका इतलें सांगूंक सोदता जेन्ना तुमी तियात्र पळयता तेन्ना हो तियात्रच न्हय पूण एक दोतोन कशी तुमी ती पळयात. आमी दोन कोरेजमा गोंयांत धर्मीक दाखोवन हे भाशेन तियात्रा वरवीं दाखयता. आनी हे पावटी आमी ही आमची दाखोवन घेवन ह्या लंडन ह्या युकेच्या शारांत पावल्या. आमकां खुशाल काय भोगता सगळ्या डायरेक्टाक आपल्या तियात्र हांगासर लंडन हाडपाची खूब खुशी आसता. जायते फावटी म्हजी जायतीं इश्टां आसात ताका पसून म्हजे थंय विचारतात अरे आमी वेकेशन येता तुमगे कांय आसना तुमगे वखद आयकलां बरें तियात्र तुमी करतात म्हणून. पूण आमकां कांय कळूंक घेवना आमी लंडन वतात. म्हाका दिसता देवाचे येवजणे प्रमाणे आयज तुमच्या मोगा पासप आमकां देवान हांगासर हे युकेच्या शारांत धाडल्या. ही आमची गरमी दाखोवन तुमकां दाखोवन. तर तुमकां आदींच म्हणे हांव दिलो आसता तुमचो वेळ काडून तुमी हांगासर आयल्या. तुमी सगळीं विचून काडली वर्सां. देवान तुमकां विचून ही दाखोवन पळोवंक धाडल्या. तुमचे शुभम आशिर्वाद म्हाका. आमी जाणा लंडनच्या शारांत लोक कसो वार करता. आमी 2 दीस येता म्हणल्यार थोंडाय कोण म्हणटा ही गरमी पूण तुमी हे थोंडायेक आख्खें वर्सभर तुमी कशी उर्श काडून हो संवसार तुमी चलयतात. तुमकां बरें शाबासकी. पड्डेसांत रावन फामील आपली घरदार गोंयांत सोडून तुमी हांगासर जायती खूब वावर करतात. तुमकां शाबासकी आनी तुमची शुभम आशिर्वाद देवाची तुमची पळोवंक आमी मागता. तर म्हज्या भाव भयणांनो हो तियात्र आमी यादिकाच्या जिविताचेर रेडिओला आमचे यादीक भाव आमचे पाद्री भाव जायते आमच्या इगर्जांनी वावर करतात. जायते जाण लंडन वावर करतात. थोडे मिसांवाच्या गांवांनी वावर करतात. ते बाबडे आपल्या घरदार सोडून दुसऱ्या गांवांनी वावर करतात. तांचे मायन पायन जायतो सॅक्रिफायस केलेलो आसा. तुमचे कडेन जायते जाण भाव कडेन पाद्री आसतले आसात. कोणाचे भाव पाद्री आसात फामिलींत पण तुमचे सोयरे कडेन पाद्री आसतले. तर हे आवय बापायक शाबासकी कित्याक ताणें आपलो पूत आमकां दिला. आमचे सेवेक पासून भेटला. ह्या पासून आमी हो आमचो भाव ह्या वर्सा कॉलेजमाचो आमी गरमीक दाखोवन आमी हे सगळे आवय बापायक भेटयता जाणें आपल्या पुताक पाद्री केला. तर म्हज्या भावड्यान तुमकां आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखार ही दरवीक दाखोवन आमी सुरू करता. यादीक तूं सासना सासना.
आता मेन म्हणजे तियात्राचे बॅकबोन म्युझिशियन तुमकां म्युझिशियन असून इंट्रो हांगासर आमचे कडेन म्युझिशियन आहा तियात्राचे सगळे जाण गोंयसून येयला एक हांगासून न्ही सगळे जाण गोंयसून येयल्ले आसा आनी म्युझीक तुमचे एक झलक दाखयता हांगासर कशे आहा तुमी सगळे आयज ऑल सेट ओके बाब तुमगे नांव कितें सॅली फर्नांडीस आनी गांवान खंयचे कुंकोळी बाब तुगे केसल गोम्स न्यूएचो आनी हे आमगे डायरेक्टर बाब लेनय गोमेंडीस आनी तुमी तुमचे म्युझीक तुमी कीबोर्डाचेर कीबोर्डाचेर आनी बाब तुमगे नांव कितें Francisco Rodriguez, Banaoli and Colva. बानावली And Colva. एंकोवा बरें देव बरें कर तुमकां सगल्यांक Thank you. एक पाद्रीपणा हात आणि पीठ देखून ना मग मी आंगण केलं नी म्हणे आंगण सगळी वेस्ट जाली आता म्हणे तेका नोय आंगोस्त्रा घालपाक गरज ना कॉमेडियन डेव्हिड आहा आमच्या वांगडा डेव्हिड बाब केसो आहा बरा बाब तू कसा गोड गोड हितूच टायम कितें लागलो तुका इंग्लंडा येवपाक लंडन येवपाक चड टायम लागना फाटल्याच आनी सॅलिकेट यात्रा येयल्लो तेन्ना तूं मेळ्ळो म्हाका आनी तुवें म्हाका लोकां मदीं पावयलो आनी नदरेक आयलो तेका लागून तुका कालागेश खोलायतन देव बरें करूं देव बरें करी तुकाय बिकॉज ह्या तियात्रान सगळें डिफरंट आसा हय. खोरेजमाचो तियात्र तो ती एक दोतोन कशी आमी लोकांक शिकयतात सो त्या तियात्रान दुसरे भाशेचें लायटींग तुवें म्हणटा ते भाशेन दुसरे भाशेचें एक्टींग हय. आनी दुसरे भाशेची कॉमेडी हय सो तो खोरेजमाचो तियात्र कसो आमी तो घेवन लोकां मुखार येयल्या हय सो लोकांनी आतां येवन आमकां सांगूंक जाय तो खोरेजमाचो तियात्र तुमचो बरो आसा वा ना तो ते सगळे लोकांचेर आसा सगळे लोकांचेर आहा हय तुका कितें दिसता म्हाका दिसता की आमच्या गोंयच्या लोकांनी हय. लंडन आसून पासून हम्म. ते गोंय इसरो नाय हय जायते जाण म्हणटले की सगळे लंडनकार वचोन गोंय इसरले म्हूण हय हय पूण म्हाका दिसता की लंडनकारांनी आमगे गोंय इसरल नाय ते आजून आमगे गोंय आनी आनी प्रोमोट कोताय आनी promote जायत कोताय. मिस कोताय गोवा हय आनी तेंका येवपाक मेळना पोतून लीव हय. घालूंक मेळना कितें मेळना कांय करूंक हय. मेळना सो ते येवपाक सोदताय गोंया पूण तेंका येवपाक मेळना हं. सो हांव तेंकां सगल्यांक लंडनच्या गोंयकारांक हय थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी आसा जाल्यार आमी हाय तुमी गोंय आसूं हिंगा आसूं तुमी तियात्र पळयताय म्हूण आमी आयज तियात्री अशे फुलताय आनी म्हजे असले न्यू भुरगे ह्या पालकाचेर येवपाक सोदताय जस्ट बिकॉज तुम तो मोग दाखयताय म्हूण हय तेका लागून तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक थँक्यू म्हणटा तें वेरी थोडें अशें हय. तुमकां थँक्यू म्हणटा ऑडियन्साक आहा. तुमी हांव येताय आमकां एप्रिशिएट कोताय आमी बहुत दीस वता ह्या फिल्डान रावपाक फकत तुमच्या मोगा लागून सो हांव तुमकां सगल्यांक काळजाचे खोला एकतात देव बरें करूं म्हणटा सगळे गोंय आहाय ते गोंयकारांक आनी लंडन आहाय पळय तेय गोंयकार डेव्हिड बाब येस देव बरें करूं तुका Thank you. अशें येयत राव तुमी आनी लोकांक हांसयात आनी एन्जॉय करात हांव लोकांक हांसयत रावतलो आनी लोक हांसना जाल्यार मागीर लोकांचे हांसपा पावडर मारतलो तरी आमच्या वांगडा हे बाय आहा हेजो आवाज तुमी आयकात एकदम तडतडीत आहा बाय नांव कितें तुगेलें सियल्डा परेरा सियाल्डा परेर आनी गांवान खंयचे बेतलबाती गांवान बेदलबाजाचे आवाज एकदम बरो तडतडीत आहा तुमचो बरो आवडलो म्हाका खूब आवडलो ओके हे तियात्रान कितले कांतारा तुमचे हे तियात्रा 4 कांतरां हांवें मुगेली आनी सगळीं 4 कांतरां लेनोवान कंपोज केलो हांवें 4 सोलो हांवें ऑन डिफरंट सब्जेक्ट आनी डिफरंट मॅसेज आहा एक पायच्या आदारीत आहा एक लँड सिजनाची आहा आनी एक इंटरॅक्शन सॉंग आहा लायक इन अ गूड मॅसेज सांगप लोकांक सो या आनी आतां कितले तियात्रान काम केलां आसतलें तुमी हांव तियात्रां काम कोना आय हॅव डन प्लेबॅक फॉर मॅनी मुवीज बट theatre only for Lenoy during land season because it is to give back what God has given me. Devan makitilo ha te deva potun diupa land season so it's more of a mission ki land season only for land season drama Lenoy ko singing only singing ko ta other than that theatre wasna so yeah आतां हिंगा रावता गोंया रावता हांव गोंयान गांवान बेरपाटेचें आतां गोंयसान येयला हिंगा गोंयसान येयला ओके ओके आतां पयले फाटी येयला युके सेकंड टायम येयला UK this is my Okay. second time first time was for a musical show ओके बाय देव बरें करूं तुका Thank अशें you. येयत राव थँक यू देव बरें करूं लेनिशा आनी डेलिशा आसा हिंगा ओय कशें आहा बाय तुमी आयज आयज आमी बरी आसाय बरें आहा ओय आनी आयचे तियात्र तुमचे कितले कांतारा आमकां
दोन कांतारा आहाय होय 2 कांतरा ते दोन म्हणटा हांव एक कॉमेडियन डेविडा बार्बोर आनी कॅन्डिडा बार्बोर आनी आमी दोगांय बार्बोर एक म्हणटात दुए होय डुओ दुओ होय बरें आहा तुमचें कांतार हांवें आयकलां एकदम बरें आहा सुंदर आसा थँक्यू अशेंच नांव करीत रावा ऑल द बेस्ट देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं कित्याक म्हणले आतां चाली न्हय चालू तर चालू सांगपाचें फुडलें ताणें पॉलिटिशनान भितोच करूंक जाय आसलें अशें तूं कित्याक म्हणटाय कित्याक म्हणटा जाल्यार काय म्हजें नांव जावन आसा चालू एमपी स्टेशनाचो सुपरवायझर आमचो ल्हान स्वभाव तुमकां बांदलो म्हणून बांदना देव बरें करूं म्हज्या भाव भयणो खरेंच आमकां एक खुशालकाय भोगता हांगासर तुमच्या मुखार हो आमचो भाव दाखोवंक तुमकां सगळ्यांक हो तुमचो वेळ काडून तुमी पळोवंक आयली म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं चड देव बरें करूं हांव म्हणटा यशवाचो ऑर्गनायझर बाब फेलिक्स तो मुद्दम कुवेट्सान हांगासर लंडनाक UK आयला आनी ताणेंच हो शो ऑर्गनायज केला ताका सांगात दिवपी आमचो भाव कालूस ताकाय थोडी फावो सगळो कारभार ताणें घेतला गोंयचे तियात्र लंडनाक करपाक तितलें सोंपें न्हय हांव 2009 वर्सा आनी 2011 वर्सा हांगासर आयलोलो कॉमेडियन जॅनेट आनी मागीर आल्बर्ट रोमाचो तियात्र वाचूंक तेन्ना हांवें पयलें न्ही हांगासर तियात्र कशें चलता तें एक सपन आसलें केन्ना तरी हांव तियात्र काडटा तेन्ना हांगासर लंडन पावूं तर आयज म्हजें सपन जालें बरें लंडन पावलो म्हजो तियात्र जालो म्हज्या भाव भयणांनो हांव तुमकां थोडी आमची संगीतकारांची वळख करून दिता तुमी माचयेर कोण आयल्या तांकां पयलीं न्हू वळखताय तुमी न्हू तांकां सगळ्यांक तो आमचे संगीतकार पाठ करून आसात आनी एक स्पेशलिटी हांव सांगूंक सोदतां व्हडपण कशें न्हय म्हजे बारा न्हू हे आमचे कॉरेस्पॉन्डंट जेन्ना तियात्र करता तेन्ना चडशे तियात्रान वाजयता ते म्युजिशियन आसतना हांव मातशे दुसरे म्युजिशियन ते कॉरेस्पॉन्डांतूच पूण म्हाका मेवतात ते व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट वाजयतात दुसरे बँडांनी भोंवतात आनी खास करून ते तियात्र म्हळ्यार दाय दोळ्यान बसून पळयना पूण कॉरेस्पॉन्ड म्हज्या तियात्रान ते येतात सदांच म्हाका आपलो तेंको दितात आमचो ड्रमर केसर गांवांत नुवेंचो व्हडले व्हडले बँडां वाजयता काजारांक वाजयता कॉरेस्पॉन्ड आमच्या ग्रुपान आसा केसर मातशें उबो रावले बरो आसा न्हू आमचो पियानिस्ट तियात्रांत चडशे पियानो घालिना कीबोर्ड घालता ट्रम्पेट ह्या वस्तू आसात पण म्हज्या तियात्रांत हांवें पियानो घालून तो जावन आसा की जॅज पियानिस्ट आनी आयज ह्या शोआचो तो म्हाका म्हणटालो 50th ताचो इंटरनॅशनल शो तो बाबा भोंवत आसा संवसाराक पूण तियात्रां कडेन तो येवंक नासतलो तो जायते कॉन्सर्टांनी हेर प्रोग्रामाक तो आख्या संवसारभर भोंवता आनी तो गोंयांत आचीस ह्या बँडान वाजयता आनी कॉरेस्पॉन्ड आमकां वाजयता आनी सदांच म्हज्या सांगात आयजाय आनी एक स्वाद हाडटा म्युजिकाक आमचो भाव सेरी गांवांत कुंकुळीचो हाचे दिसा आमकां सांगात दिवपी आमचो भाव फ्रांसीस फ्रँको बेस गिटारिस्ट तो लंडन आसता आमचो बेस गिटारिस्ट येवंक जावंक ना सो ताणें आमकां आपलो सांगात दिला ताकाय ताळयो फावो आनी कीबोर्ड वाजोवपी कोण तो जाणा तुमी तो हांव म्हज्या वांगडा ह्या तियात्रांत तुमी पयलां आसतलीं कांतारां तुमकां मानल्यात कांतारां आमची कांतारां ह्या तियात्रा भाशेन मातशी कडेन वेगळी आसतलीं जावं गोडबगाट वा रिदमा वाटी वा ट्युना वाटी आमी आमची कांतारां खूब कंपोज करतात एक ट्यून आमी कॉपी करतात चडशे तियात्र तुमी पळयता आसतले चडशे तियात्रांत कांतारां कॉपी ट्यून्स आसतात जायते कांतारां ट्यून कंपोज करिनात हांवें म्हणजे आख्या तियात्रांत सगळीं कांतारां हांवें खूब बरयल्या हांवें ताका म्हजो ओन ट्यून कंपोज केला आनी माचयेर हाडला आनी म्हाका जाय आसलें सगळे तियात्रिस्तांनी ह्या डायरेक्टरांनी हे भाशेन
कांतारां आपूण कंपोज केली ना तर तियात्राक 125 वर्सां जालीं म्हणून व्हडलें सेलिब्रेशन केलें पूण ट्यून कितें जाय हांव स्टुडियोन काम करता म्हज्या रेकॉर्डिंग स्टुडियो आसा थंयसर जायते जाण कांतारां म्हणून रिकॉर्डिंग करून घेता कितें म्हणटा जाणा तो रे बयरागे ट्यून रे तो रे झांशीत वजाची ट्यून रे दूख भोगता सदांच तेच ट्यून हाडले जाल्यार नवे ट्यून कशें येतले तर हांव मागता आतांची भुरगीं तरी पालकां येता जाल्यार नवे ट्यून नवें ओन म्युजीक कंपोज करून हे माचयेर येवचें जरी तर तुमकां आमची कांतारां आवडल्या जाल्यार आमचे सगळे सिंगर आनी म्हाकाय बी ताळयो मारल्या जाता हांगासर तुमी पयलां बरो सावंड गायला आमचो भाव कालूस लायट्स घातल्यात आमचो भाव सुकोरो आनी आमचो स्पेशल मिक्सिंग करून हांवें गोंयांत म्हजो सावंड इंजिनियर मुद्दम करून हांव ताका घेवन आयला शिवाय कित्याक म्हाका जाय आसलें म्युजिकाक कांय कॉम्प्रोमायज जायना बरें जावं आमचो भाव जेसन फेर्नांडीस ताकाय घालया म्हज्या भावान आतां तुमी पालकार जायते जाण कॅरेक्टर रोल केले हांव म्हाका तुमी ताका वळखता जाल्यार जायते फावटी म्हाका ताका माचयेर हाडून पडटाले डेविड आवडटा तुमी डेविड आवडटा डेविड आरे बरो जालो डेविड जेन्ना हांवें इतिहास सुरू केलो म्हाका जायते फावटी इतिहासाचो कमेंट्स येताले हांवें सॅलिगे चेड्यान वर केलें हांव तर म्हाका मागीर तें सांगचें पडटालें कित्याक हांव सांगता कित्याक ताची क्रेडीट दुसऱ्याक येता म्हूण हो सॅल्वीचो चेडो न्हय हो जावन आसा डेविड गांवान आल्डोनाचो जायते फावटी लोक तुमी कडेन लंडन ताचे फॅन्स म्हणटा तुमी ताका वळखत आसतले पूण जायते आमच्या गोंयांत शेळे गांवांनी वता तेन्ना लोक ताका सॅल्वीचो पूत म्हणून सोंसमोता तर हो एक गोडसो पयस करून हांवें ताका मुद्दम करून मातशें पयस ताका माचयेर हाडला डेविडाचो सहकार आनी सांगात सदांच म्हाका आसा आनी ताका न्हू जायते ऑफर आयलेले ह्या टुराक येवपाक ताका भोव मुश्कील जालेलें पूण सगळे ऑफर ताणें सायडीन दवरले आनी हे कॉलेजमाच्या तियात्राक ताणें पयलो आपलो पाठिंबो दिलो म्हणून डेविड सुभिमा जाणा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आतां तुमच्या मुखार आनीक एक कलाकार कापावणी करता बाय कोलारीन ती सारकी सूज बायल लोकांगेर पाड घालपाक भोंवता गोंय पाड घाल घाल आनी ती लंडन येयल्या कोलारीन भिरासो जाली बरी रावपाक हें जावन आसा आमचें कोण शी भालो तुमकां तुमी तें वळखुली गोंयांत तें जाल्यार कोण वळखो न्हय बाय मिना हांवें हाडला कित्याक ताणें डबल रोल केला पयल्या भागांत ताणें एक रोल केला आनी सेकंड भागांत ताणें कोलारी हो कॅरेक्टर केला जायते फावटी गोंयांत ताका कोण रे म्हणून सोदूंक भोंवताले बाय मिना आनी ताचो गोरकार जेसन दोगांयचो म्हाका सदांच बरो तेंको मेवता आनी तांचे सांगाता तांचे तकलेशें बाय येयलाय लंडनच्या टुराक तर मिना तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हज्या भावना आमचें कलाकारांचें जिवीत एक वेगळेंच आमच्या घरांत कसलें दूख येवं सूख येवं आमी तें कुशीन दवरतात आनी पालकार नासतात हे आस हो ही स्मायली फाटल्यान हाडल्यान कितलें दूख आसा तें माचयेर आमी दाखयना अशेंच आमी गेल्ल्या वर्सा जेन्ना आमी हो तियात्र सुरू केल्लो असोच तियात्र चलतना आमचो एल्वीस एक्टींग करता ताचो बापूय सोंपलो एक माथ्याचेर व्हडलो पीस पडलो आतां कितें करपाचें मेन रोल करता पूण तरी आसतना बापायचें मरण आसतानाय बी एल्वीस हांगासर माचयेर येवन ताणें हो तियात्र तो नाचलो आयज आमकां एक दुखाची खबर आग्नेलो लोबो आमचो भाव तो देंवचाराचो रोल करता आयज दनपारां आमकां खबर आयली गोंयांत आसा ताचो बापूय सोंपलो म्हणून तर आमकां एक दूख भोगली आनी चिंतून पडलें तियात्र आतां कसो जातलो आग्नेलाक स्पेशल रोल दिला गोंयांत तोच रोल तो करतालो आनी हांव खुशाल आसतलो हांगासर म्हजो इश्ट लंडनाक आसा म्हजो तियात्र आनीक बरो जातलो म्हणून तेन्ना आग्नेल म्हाका म्हणलें आनी तूं कांयच भियेनाका हांव तुका शो करता तर आग्नेल हे दुखाची बुजवण हांव तुका दिता आसतना तुका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हे कोंकणी पालकाचो मोग तुवें दाखयलो म्हणून तर म्हाका अशा भाव भयणांनो ताच्या बापायक तुमच्या मागण्यांत दवरा सर्गीचें सूख ताका फावो जावन तुमच्या रोजारान ताका दवरा तर आनीक एक फावटी सगळ्यांक हांगा हाजेर आसलेल्यांक
हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां जरी तर आमचो अभाव तुमकां मानलो जाल्यार दुसऱ्याकय सांगाय मानलो ना म्हाका एकल्याक सांगाय तर बाप नाव कितें तुमगेलें म्हजें नांव एल्विस मस्करेनस आनी गांवान खंयचो गांवांत पोंडा तुमचो कॅरेक्टर म्हाका खूब आवडलो आनी फर्स्ट टायम पळयला हांवें तुमकां हांगासर तर हेज्या पयलीं UK येयला तुमी हय हेजे पयलीं UK येयला जायत फाटी येयला जायत पडी येयला हे तियात्रा बाबतीन हे तियात्रान तुमचो कितें भुमिका ह्या तियात्रान म्हजी भुमिका आसली एक पयलो हांव वेरी बॅड पर्सन फ्रॉम वेरी फार फ्रॉम गॉड आनी म्हजी बदोलणी जाता मागीर आनी इतली बदोलणी जाता की हांव एक पाद्री जावंक पावता पळय एक माची जावन आसा एक बरी एक वेरी ब्युटिफूल प्लॅटफॉर्म ह्या माचे वयल्यान जायते आमी बरें करूंक जाता जायते समाजाक बरी खबर परगट करपाक जाता पूण जायते फावट आमी बरी खबर परगट करचे उद्देशीन आमी हे संवसाराक कितें आवडटा तें दितात लोकांक कितें लायक जाता तें दितात पूण आमी खरेंच कितें समाजाक गरज आसा तें दिवंक जाय आनी आमकां देवान दोसल्या एक संवसाराक बरी खबर परगट करपाक ती खबर आमी परगट करपाक जाय आनी देवान दिला आमकां मोग दिला आनी तोच मोग आमी लोकांक वांटूंक जाय दिस इज वॉट आय फील बरें सर देव बरें करूं तुमकां तुका देव बरें ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू UK थँक्यू तर हे खरे फादर आनी फादर तुमचें नांव कितें म्हजें नांव फादर बॉरन पेरेरा फादर बोरन पेरेरा आनी गांवान खंयचे हांव गांवांत बेदलबाती आनी म्हजो वावर हांव वेल्लीच्या फिरगोजीन एक पाद कसो करता ओके आतां तुमचो तियात्र लोकांक भरपूर आवडलो एक धाकली मेसेज दिया मोगाळ भाव भयणीनो तुमी आमचो तियात्र येवन पळोवचो एक याज्ञिकाच्या जिविता विशीं हो तियात्र आसा एक बऱ्यांतलो बरो संदेश तुमकां ह्या तियात्रान पळोवंक मेळटलो म्हणटच हांव रावता तुमी हो शो येवन पळयतले म्हणून आनी आमचो एक याज्ञीक कोण भशेन जियेता तें तुमी मानून घेतले म्हणून देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमकां तुमकां सगल्यांक ऑर्गनायज करतल्यांक आनी मातशे फाटल्यान भावतल्यांक सगल्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं थँक्यू पळयात हे आसलेले एकदम पॉझिटीव रिव्यू आतां लोकांचे सेटअप करून हांवें इंटरव्यू घेवं ना डायरेक्ट पब्लिका भितर गेला आनी लोकांक विचारला की तांकां तियात्र कशें दिसलें आनी फूल कॅमेरा फुडें दवरलेलो हा व्हिडिओ तुमच्या फुड्यान तुमीच पळया लोकांक भरपूर आवडलो तियात्र ताळयो पेटयल्यो भरपूर लोकांनी खरेंच एन्जॉय केलें आतां तियात्र सोंपलेलो आहा आतां टीम वर्क हांगासर चालू आसा सगळे मेळून हिंगा सेटअप करतले आनी मागीर सगळे वायंड अप करतले आतां आमी जाता तितले लोकां कडेन मेळपाक प्रयत्न करया आतां रिव्यू तुमी पळयल्लो आहा आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे दिसांनी पळयता कमेंट सेक्शनान बरोवपाक विसरनाका आनी फाल्यां आसा सावथ हॉलान आतां यंग भुरग्यांक विचारया हॅलो सर यंग भुरग्यांक विचारया पळयात कशें आसलें तियात्र सारकें ऑनेस्ट रिव्यू दिये सारकें बरें गेलें तियात्र सारकें बरें गेलें आनी हांव चड हॅपी म्हाका एंट्री दिली म्हण लास्टाक तुगे फर्स्ट एंट्री आज कशें आसलेलें आनी लकीली अंकल विनोद बी येयलो थिंगा नॉर्मली ताका बेवला तो येत तेला परतून मेवचें आनी देव बरें करूं थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू वेरी मच पळय तियात्र आतां काबार जाल्लो आहा वचपाचे पयलीं हांगासर बिरयानीचो बरो वास येवपाक लागला आतां पळोवया खंयसून येता तो वास चॅक करया हांगासून येवपाक लागला पळयात बिर्याणी प्रॉन बिर्याणी एन्जॉय करपाक लागलो हांगासर सगळें जेवण हांगासर आयज प्रॉन बिर्याणी आनी हे केटरींग आमगे येस खायतान आले सान्नास ऑलरेडी घेतलें हांगा सालाड आसा आनी चाव आसा आनी जायते घेवप उदक आहा घोस्ताचें आनी सालाड आसा हिंगा तर आतां आमी जेवया शूट मारया आनी आतां रातचे वचून एडिटींग बी करपाचें आहा नाजाल्यार डेवीड बेजार जातलो सकाळीं घाल खूंय न्हीद जॅम जायना जाल्यार जात खूंय पूण एडिटींग कोर खूंय कितू काम करपाक लायता डेवीड मुजबा थँक्यू विनोद हा सॅलड सो आमी जेवण आतां एन्जॉय करया आनी घरा कडेन वचून एडिटींग करया आनी लोकांक दाखोवया हे तियात्र कितलो बरो डेवीड पळयत रावा कितें कोंकणी TV देव बरें करूं